नमस्कार. आयच्या ग्राउंड रिपोर्टाच्या नव्या भागाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी आसा होंडा IDC हांगासर. फाटल्या वाटी आमी जेन्ना ह्या IDCन येयले त्या वेळाचेर इंडस्ट्रीजांचे खुबशे प्रॉब्लम्स आसले, जशे की तांकां उदकाचे प्रॉब्लम्स आसले, लायटीचे प्रॉब्लम्स आसले, तांचे कॅन्टीन बंद पडलेले. आयज परत एक फावट आमी होंडा IDC हांगासर येयला. जाणून घेवया ते प्रॉब्लम्स तांचे सॉल्व जाला काय कितें. आमी फाटल्या वाटी जेन्ना होंडा IDCन येयले त्या वेळाचेर एक आमकां प्रॉब्लम कळलो, तो म्हणजे कॅन्टीन त्या वेळाचेर बंद आसले. आयज आमी परत होंडा IDCन आसा आनी हांगासर म्हाज्या वांगडा आसा हांगासरले होंडा IDCचे प्रेजिडेंट प्रवीण ब्लेगन. सो तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. आमी आयज पळयता की कॅन्टीन फाटल्या वाटी जेन्ना बंद आसले त्या वेळाचेर तुमी तो मुद्दो काडलेलो. आयज कॅन्टीन चालू आसा, कशें दिसता? हय, थँक्यू प्रुडंट मिडियाक. आनी आमचें कॅन्टीन काही एक म्हयनो देड म्हयनो पयलीं सुरू जाल्लें आसा आनी आमकां सगळ्यांक मातशें सोयीस्कर जाल्लें आसा. च्या पाणी कोणाक भायरसून येता तांकां नाश्ता जेवण मेळटा आनी फॅसिलिटीज चालूच उरची म्हणून आमी आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आमी थरयलां की आमचें जें कितें आमी टी स्नॅक्स आमच्या कामगारांक दिता ती हांगासरूनच आमी दिवची आनी जेणे करून हें कॅन्टीन सुरळीत चलतलें. बरें दिसता. खूब प्रुडंट मिडियाक खूब देव बरें करूं, तेंच्यांनी आमचे इश्यूज हायलायट केले म्हणून. आता तुम्ही परत हांगासर येयल्ले आसात तेन्ना तुमच्या माध्यमांतसून आमी सरकार दरबारी IDC कळोवपाक सोदता आमचे डिफरंट कितें प्रॉब्लम्स आमचे सगळे IDCचे हांगासर जे एंटरप्रिन्यूर्स आहात ते हांगासर आमच्या वांगडा आतां तुमच्या हेज्या कॅमेरा समोर उपस्थित आसा. आमचे जे हांगासरल्यो अडी अडचणी आहात त्यो आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान घालता. अशें ना की आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान घालता. GSI आमची गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन आसा, ते सुद्दां पुढाकार घेता आमची इंडस्ट्रियल इस्टेटची प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. आणि आता जे IDCचे नवीन MD येयल्ले आहा काही एक वर्स देड वर्स पयलीं, श्री परिमल अभिषेक, ते सुद्दां इतके यंग एनर्जेटीक आसा आनी तेंचे खुबश्यो गोश्ट्यो IDC कनेक्टा मार्फत ह्यो आमचे सॉल्व करपाचो प्रयत्न ते खूब करता आनी रेगुलर ते रिव्यू मिटिंग्स घेता. आणि आमच्या IDCचे अध्यक्ष जे आसा, जे GIDCचे GSIचे अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध धेंपोजी, ते सुद्दां खूब प्रयत्न करता. आमचे काही गोष्टी मार्गाक लागल्या. म्हणजे आतां तुमी पयले आसा येताना भितर की फुटपाथ जो आमचो आसा तो फुटपाथ आमकां करून दिल्लो आसा, जेणे करून जे आमचे सगळे कामगार जे आसा एम्प्लॉई सांजचे सुटल्या उपरांत रस्त्यार जी गर्दी जाताली ते सुशेगाद तांकां फुटपाथी वेल्यान वयता. सो तो एक काम जाला. प्लस तेंच्यानी आतां काही दिसां भितर सिमेंट कॉन्क्रीट म्हणजे वायट टॉप म्हणटा ताका, ते रस्ते आतां पिलर्ड इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सुरू जाल्ले आसा. 15 दिसां उपरांत होंडा IDCन ते सुरू जातले. ही गोश्टी केल्ली आसा. बट वी आर नॉट सॅटिस्फायड विथ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. कित्याक आत्मो जो इंडस्ट्रीचो आहा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथींग कॅन वर्क. की आमी आतां बाबा आदम के जमान्यान ना. सगळ्या गोश्टी आमची मशिनरी जी आहा ती ऑल आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड. हांगासर मोठे मोठे कन्झ्युमर्स आहा जे फॅक्टरीज आहा तांकां 33 kVA लायन लागता. वी आर सॅटिस्फायड विथ 11 kVA. 11 kVA आमच्या IDC पर्यंत येयल्ली आसा केबल अंडरग्रावंड. आनी आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगलें, इवन आमचे GSI प्रेजिडेंटान आमची मिटींग CE वांगडा दवरली, पावर मिनिस्टर वांगडा घेतली मिटींग आनी तांकां आमची डिफिकल्टीज कळयल्ल्यो आसा. बट वी आर व्हेरी स्लो. वी आर मुवींग एट स्नेल स्पेस म्हणटा तशें. तशेंच कामां चलची ना. कित्याक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फियर जर गोंयान इम्प्रूव जातलो आनी इंडस्ट्रीज आतां पयलीं मायनींग बॅकबोन आसली, आतां नाव इंडस्ट्रीज इज द बॅकबोन. मॅक्झिमम जो GDP कंट्रिब्युशन जाता ते इंडस्ट्रीचे कंट्रिब्युशन जाता. जर तांकां पावर जर बरोबर मेळना जाल्यार नो इंडस्ट्रीज वील कम टू गोवा. आतां ज्यो इंडस्ट्रीज आहात त्यो तरी आमकां सांबाळून दवरपा लागून आमी सांगलेलें की 33 kVAचेर चड तुमी भर दिया. आनी आतां तुमी येवचे पयलीं हांव आमचे वांगडा बिचोलीम उलयलो, तेणें सांगलें की एस्टिमेट फॉर 33 kVA अंडरग्रावंड केबलिंग इज रेडी, वीच इज कॉस्टिंग अबाउट 34 crore रुपीज आनी 11 kVA इज कॉस्टिंग 30 crore रुपीज. हांवें ताका सांगलें यू प्रोसीड वीथ 33 kVA फर्स्ट, बिकॉज 33 kVA कन्झ्युमर्स आर सफरींग बॅडली. 5-5 वरां तांकां दिसाक लायट नासता आनी एवरी 2 or 3 hours 2 मिनटाचें फ्लक्च्युएशन येता खंय पावरान. सो 2 मिनटाचें सुद्दां फ्लक्च्युएशन किंवा 2 मिनटां खातीर पावर गेली जाल्यार प्लांट रिस्टार्ट करपाक खंय तांकां देड वर लागता. सो वीच इज इफेक्टींग द प्रोडक्शन बॅडली. इंडस्ट्रीज जर सर्वाय जातली, कामगारांक पगार घालूंक जाय, कंपनी प्रॉफिटान येवंक जाय जाल्यार पावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. बाकीचे गोष्टी आमचे सेक्रेटरी सचिन आहा, बाकीचे एंटरप्रिन्युअर्स आहात ते तुमकां सांगतले. बट हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता
की बेगिना बेगीन तो एस्टिमेट टेंडरिंगाक घेवचो 33 kVचो एस्टिमेट टेंडरिंगाक घेवचो जेणे करून आमची खुबशी प्रॉब्लेमां सॉल्व जातली आनी लेट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जी आसा ते हांगा डेडिकेटेड पावर आमकां डेडिकेटेड मॅन पावर जाय हांगासर प्रत्येक गोष्टीक आमकां वाळपय फॉलोअप करचें पडटा वाळपसून तो स्टाफ खंय गेल्लो आहा जाल्यार टायम भरपूर लागता नाजाल्यार ऑफिसान सुद्दां आसल्यार वर देड वर येवन ते एटेंड करपाक टायम वयता आनी 3 ते 4 वरां लायटीक प्रॉब्लेम जाता आमी एक सबस्टेशन हांगासर होंडा पंचायतीचे सरपंच आमचे शिवदास बरे मित्र आसा तांकां बी हांव रिक्वेस्ट करता तांकां पर्सनली रिक्वेस्ट करतलो वचून हांव की आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक 5000 स्क्वेअर मिटर तेंचे जागो मागलेलो आसा तो 5000 स्क्वेअर मिटर पंचायती कडेन जागो आसा तो तांकां दिवचो जेणे करून होणाचे गांवाचे लोक आतां साखळे सबस्टेशन आमकां लायट येता होणा गांवान जर सबस्टेशन जाता होणाच्या सगळ्या लोकांक सुद्दां पिसुल्ले होंडा अडवय ह्या सगळ्या लोकांक सुद्दां ते बरे सोयीस्कर जातले आनी लेट अस होप फॉर द बेस्ट कितें उमीद पे दुनिया कायम हो म्हणटा तशें प्रुडंट मिडिया हांगासर येयले आनी आमचे आयकून घेतल्या बद्दल हांव प्रुडंट मिडियाक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा अशेंच तुमी येत रावा आनी तुमी येत जाल्यार सरकार दरबारीक आमची गोश्टी पडटल्यो नो डावट CM आमचो हांगासर लोकलूच CM आमचो साखळेचोच आहा आमी तेज्या माध्यमान ताका मेळोन सुद्दां आमी प्रॉब्लेम आनी यंग डायनॅमीक आसल्या कारणान म्हाका दिसता आमची प्रॉब्लेमां चडांत चड सॉल्व जातली देव बरें करूं सो आमी आतां पुनिश्का इंजेक्टेबल्स हांगासर आसा सो कितलीं वर्सां जालीं ह्या इंडस्ट्रीक आनी तुमकां कितलीं वर्सां जालीं हांगा सर आमी ह्या इंडस्ट्रीक ऑलमोस्ट 18 to 20 years जाल्ली आसा आनी हांव लास्ट 4 years ह्या कंपनीन कामाक आसा एज अ मेंटेनन्स इंजिनियर म्हणून पावर कन्जम्पशन कितली आसा ह्या इंडस्ट्रीक पावर कन्जम्पशन एवरी डे लायक 36 kWh आसा 36,600 kWh एवरी डे आमी जेन्ना बाकीच्या इंडस्ट्रीनी वता त्या वेळाचेर तांकां मेजर प्रॉब्लम्स आसता पावराचो तुमकां हांगासर पावराचो प्रॉब्लम्स आसा आमकां खूब पावर फेरियर फेस जाता ताका लागून आमचे जे मशिनरीज आसा वी आर इन टू फार्मास्युटिकल कंपनी लायक ताका इफ दॅर इज अ पावर फेलियर तेन्ना ते मशिनरी स्टॉप जाता रनिंगान सो दॅट इज अ लम्स ऑर लायक लिक्वीड जे आसा जे आमी यूज करता इंजेक्टेबल्स आसता तेजे वेस्टेज खूब जाता एन्ड वी आर फेसिंग लॉट ऑफ दिसींग मेंटेनन्स मशिनरी मेंटेनन्साक येता एज वेल एज वी आर फेसिंग लायक तेजो डावन टायमूय आसता एकदां पावर फेल जालो लायक हाफ एन आवर टू 1 hour तेजे रिवर्ट करपाक स्टार्ट करपाक आमकां टायम लागता तितून खंयच्या इंडस्ट्रीचे तुमच्या पार्ट समज हे जालो फेलियर जालो जाल्यार एप्रॉक्सिमेट तुमचो लॉस कितलो आसता एप्रॉक्सिमेट आमकां 30 minutes to 1 hour लागता रिस्टोर करपाक एज वेल एज पावर गेली की तेज्या उपरांत आमचे डीजी सेट्स आसा ते स्टार्ट जाता सो लायक लॉट ऑफ लायक 1,000-2,000 liters ऑफ डिजल इज युटिलायज्ड इन अ डे आफ्टर द पावर फेलियर दीस इज अ ह्यूज लॉस एन्ड आमकां ते अफोर्डेबल ना being a pharmaceutical company we are requesting the resources it should be streamlined like sudden power failure it is always difficult to maintain the running machineries हायेस्ट आनी लोवेस्ट कन्जम्पशन कितें एवरेज आमचे 30,000 kWh आसा एवरी डे ड्युरींग लायक शटडावन लायक 15 ऑगस्ट 19 डिसेंबर किंवा हॉलिडेज आसता सो तेन्ना आमचे कन्जम्पशन इन अरावंड 16,000 kWh आसता रनिंगान आमचे 35,000 kWh एवरेज आसा एवरी डे आनी शिफ्टीनी काम आसता काय 24 hours आसा येस म्हाका सांग उदकाचो बी तुमकां प्रॉब्लम आसा कितें उदकाचो आसा मातसो प्रॉब्लम बट इट इज ओके उदकाचोय आसा वी आर फेसिंग सम PWDचें उदक येयना आमकां लायक वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम सर हम अभी होंडा IDC में हैं सुक्राफ्ट इंडस्ट्री में आपकी इंडस्ट्री क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है सर हमारी कंपनी पेपर मैन्युफैक्चरिंग करती है जो क्राफ्ट कार्टून वगैरह बनते हैं जो वो पेपर बनाती है हम लोग कितनी साल से इधर ये कंपनी यहाँ 4 साल हो गए यहाँ पे और मतलब हम लोग थोड़ा पावर की वजह से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं
तो बाकी तो हमारा सब ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दिन में 3 से 4 बार हमारा पावर ट्रिपिंग आता है। वो पावर ट्रिपिंग आने की वजह से हमारा प्रोडक्शन लॉस तो होता ही है, कंटिन्यू मशीन है हमारा एक। तो वापस पावर डिपार्टमेंट के लिए तो सिर्फ 2 मिनट होते हैं, और लेकिन हमारे लिए वो 2 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि हमको प्लांट वापस स्टार्ट करना पड़ता है, 2 घंटा लगता है हमको। और दिन में अगर 3 से 4 बार ट्रिपिंग आएगा तो हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर निकाल पाते हैं। तो हमारे यहाँ 400 आदमी है, कंटिन्यू काम करते हैं। तो एक और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जब पावर करता है तो 2 मिनट के लिए पावर करता है, लेकिन उससे क्या होता है हमारी मशीन में कुछ ऐसे इशू आते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकली कार्ड उड़ गया, या फिर कुछ बेरिंग वगैरह डैमेज हो गए, या बॉयलर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि शायद हमारा मशीन बंद पड़ा है, और संडे के दिन हमारा पावर गया था 3 बार, और कल भी हमारा सुबह 9 बजे पावर कट हुआ था। तो उसकी वजह से हमारे बॉयलर में क्लिंकर जम गया, पूरा पत्थर जैसा होता है कि आम भाषा में बोलेंगे। तो वो पत्थर तोड़ने में आज सुबह टूटा हमारा पत्थर वो। तो आप समझो कि हमारा आज काम करने के बाद शाम तक हमारा काम होगा, तो कल सुबह तक हमारा प्लांट चालू हो पाएगा। अभी ये पावर ट्रिपिंग की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, और हमारा गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, हमें इनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दीजिए आप, तो हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। नहीं तो हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि हम आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए। और क्या इशू है सर? पानी का कोई इशू है? पानी आपको मिलता है नहीं? नहीं, पानी का इशू नहीं है हमारा रोड कनेक्टिविटी और लाइटिंग का इशू है। हमने काफ़ी बार बोला भी है कि होंडा एडीसी में लाइट का नहीं है, सड़क रोड पे अंधेरा रहता है, ब्लैकआउट रहता है पूरा रात को, और रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो उसके लिए हमने काफ़ी बार बोला हुआ है उनको। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ फैसिलिटी है? नहीं, हमको ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है। बाकी हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है वो रोड, लाइट, यही मेन इशू है हमारा फ़िलहाल के लिए। ओके, आपका हाईएस्ट कंजम्पशन इंडस्ट्री का कितना है? हमारा महीने का आप देखिएगा, हमारा 1 से 1.5 करोड़ का बिल आता है हमारा मंथली। और हम लोग ये सोच के चलें कि गोवा में हाईएस्ट पावर कंज्यूम कंपनी है हम लोग, और हाईएस्ट रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को। तो हमारा गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें, इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, गोवा की ग्रोथ को बढ़ाएं। और हाँ, गोवा की ग्रोथ होगी तो हमारा ग्रोथ होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है फिर से आपसे कि आप हमें जितना सपोर्ट हो सके आप हमें सपोर्ट करिए। वर्कर्स वगैरह, लेबर के कोई इश्यूज़ है इधर? लेबर्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? नहीं, लेबर के भी इशू हमको अभी नहीं है यहाँ पे, लेबर मिल जाते हैं, और यहाँ के लोकल लोगों का भी हमें अच्छा सपोर्ट है, कोई इशू नहीं है उसमें भी। लेकिन एक थोड़ा सा गवर्नमेंट साइड से हमें थोड़ा सा पावर सप्लाई हो जाता हमारा, तो हम लोग आगे अच्छा गोवा के लिए भी आगे कर सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए आगे कर सकते हैं। प्लांट को हम लोग आगे और बढ़ाएंगे तो गोवा के लोगों के लिए ही अच्छा है वो। 24 घंटे चालू रहती है सर ये इंडस्ट्री? हाँ, हमारी इंडस्ट्री 24 घंटे चालू रहती है, लेकिन जब पावर कटता है तो ये समझिए कि 3 या 4 बार पावर कट गया, तो उसकी वजह से हम लोग मैक्सिमम एक बार ट्रिपिंग आया 2 घंटा लगता है, तो मतलब या 3 बार पावर कटा तो 6 घंटा सीधा हमारा ऐसे चला गया। और उसके बाद ब्रेक डाउन आया, वो अलग से हो गया, तो उसमें 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, वो अलग से हो गया। और उसमें हमारा कॉस्ट हाई जाता है। जैसे मान लो कोई कार्ड उड़ गया, ड्राइव उड़ गया, या कोई ट्रांसफार्मर साइड इशू आ गया, तो हमारा लाखों में नुकसान होता है ऐसा। तो हम लोग जो हमारा अचीवमेंट था, जो मेन हमारा फोकस था, वही हम लोग इतने साल में हम लोग अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कर पाएंगे। ये आज 4 साल हो गए हम लोग अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग जैसे लॉस में कंपनी चला रहे हैं। तो हमें आगे कंटिन्यू चलाने के लिए हमें पावर बहुत कंपल्सरी आइटम है जो हर इंडस्ट्री को चाहिए होता है। तो आप हमें पावर में सपोर्ट करिए प्लीज़। आपसे भी ये अनुरोध रहेगा कि आप भी हमारी तरफ से आप भी उनको ज़रा सा मैसेज करें। सर, आम्ही होंडा एडीसी हांगासर आसा, आनी आमी फाटल्यान तुमचे पळोवंक शकता कामां चालू आसा। सो जेन्ना लायट वता त्या वेळाचेर तुमकां मुख्य कितें जाता? लायट गेले की हांगासर म्हणजे सदांचच हे जाल्लें आहा, ह्या एरियान खूब लायट वयता, स्पेशली पावसाच्या दिसान जाल्यार भयंकर लायट वयता। लायटनींग जाल्यार डायरेक्ट फिडर ऑफ करतात आनी तेजेर आमचें आतां चालू आहा उलोवप सरकारा वांगडा, म्हणजे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ई आहा तेंच्या वांगडा मिटिंग्स जाता, आनी सगळे मेळोन आमी ह्या पॉयंटाचेर डिस्कस करता। हेज्या पयलीं आमी 4-5 वर्सां फाटल्यान लागून अंडरग्रावंड केबलिंग आमकां 11 kV जालें,
आता अप टू आमचे IDC पॉयंटापर्यंत 11 kV येयला. फक्त वयले जे आमचे ओव्हरहेड लायन्स आहा ते जुने आहा आनी तेका लागून मातसो आमकां प्रॉब्लम जाता. आतां म्हणजे ते वयर फ्यूज जे आहा वयले कट जाता. वयलो फ्यूज जर 11 kVचो कट जालो जाल्यार हांगासर जे स्टाफ आसता आमच्या होंडा IDCन ते तेका हात लायना. ते म्हणटा ते काम वाळपय सबस्टेशना वयल्या लोकांचे. मागीर वाळपय सबस्टेशना वयल्यान स्पेशल गाडी येता, हांगाच्यान तांकां कळोवचें पडटा. तांकां कळयल्या उपरांत ते मागीर मनीस धाडटा, गाडी सोदता. गाडी जर अवेलेबल आसली जाल्यार ते धाडटा म्हणल्यार सहज 1 वर वयता. आनी ह्या गोश्टीचेर आमी खूब वर्सां जालीं ही कडेन बी मागता की आमकां डेडिकेटेड स्टाफ दिवचो हांगासर म्हणून. म्हणजे जो फक्त 11 kVचो म्हणजे HT लायन तोच वयलें काम जें आसता तो पळयता. सकयले फ्यूज बी आसता जे ट्रान्सफॉर्मराचे ते आमचे हे हांगासरले लोकल स्टाफ आहा ते घालता लायनमॅन. पूण HT जे वयलो आसता जो स्टाफ हे म्हणजे फ्यूज तो त्याच मनशांनी येवन घालचो पडटा. म्हणजे एक सादोसो फ्यूज घालपाक सुद्दां एकदां 2-2 वरां लायट नासता. आनी हे कम्युनिकेशना खातीर आमी खुबदां आमचे हेजेर वादूय जाता JE वांगडा हेज्या वांगडा बी. आनी हांगासर आमी आतां लास्ट टायमूच आमकां EEन सांगलें की हांगा एक गाडी दवरता आमकां म्हणून. म्हणजे वाळपय सबस्टेशनाची जी शिफ्ट चालू जाली तेंची की हांगाच गाडी आसतली आनी 2 मनीस आसतले. म्हणजे हांगातलो जो HT प्रॉब्लम कितें आसता 11 kVचो तो ते अटेंड करतले. पूण आजून कांय दवरूंक ना तेंच्यांनी म्हणून ते एक बेगीन दवरलें जाल्यार बरं जातलें. आनी हे तुमच्या प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की बेगिनांतल्या बेगीन तेंच्यांनी अरेंज करचो. जशें वोदोळ आमचे प्रेजिडेंटान सांगला होंडा इंडस्ट्रियल एस्टेट असोसिएशनाचे की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हांगा एक सबस्टेशना खातीर जागो मागला आनी तेजेरूय आमी विथ एसोसिएशन आमी सगळे सरकारा कडेन जावं आमचे लाडके मुख्यमंत्री आहा तेंचे कडेनय आमी हो पॉयंट घेवन वचपाचे आहा की आमकां बेगिनांतल्यान बेगीन एक 5000 मिटर स्क्वेअर जो पंचायती कडेन अवेलेबल जागो आहा तो सगळ्या सरकारी कागदपत्र कितें करपाचें ते बेगीन करात आनी आमकां दिया. म्हणजे जेणे करून हांगा सबस्टेशन येयलें जाल्यार बाकीचे नेबरींग विलेजीस आहा सगळ्यांक आमकां बेनिफीट जातले. तशेंच आमचो आनीक जो प्रॉब्लम आहा हाल्ली स्टार्ट जाला, इतलीं वर्सां नासलो, जे आमकां ड्रिंकींग उदक जे हांगासर भुरग्यांक आतां जेवपाच्या टायमार जावं टी टायमार हात धुवचे पडटा जावं वॉशरुमान वचपाक थंय फ्लश करपाक उदक जाय पडटा, जे थोडें उदक लागता आमकां तें उदक आमकां मेळना जाल्यार कित्याक ती लायन 40 वर्सां पयलींची लायन आहा पायपलायन. आमच्या सायडीन आमी सगळे लायन आमचे नवे केले म्हणजे प्रेशर येना आनी कितें येना म्हणून. पूण आतां कळ्ळा की सगळ्यांकूच हो इशू आहा आनी जी मेन लायन आहा जी IDCक उदक रिजर्वायरांसून जे आमकां येता ते आमकां पावना. पयलीं आमी 2 वरां पंप स्टार्ट मारलो IDCन की ते आमकां दिसभर उदक पावतालें. आतां IDC 3 वरां रिजर्वायर फूल करता तरी ते उदक एका उपरांत आमकां नळ नासता हांगासर आनी हात धुवपाक जावं पिवपाक उदक आमकां मेळना. आनी हो प्रॉब्लम हांवें पयर आमच्या मिटींग आसली IDC MD वांगडा तेन्ना मांडला. इवन आमचे जे IDCचे MD आहा ते खरेंच प्रोएक्टीव आहा. तेंच्यांनी आपूण पर्सनली ह्या हितून लक्ष घालता आनी हें करता म्हणून सांगलां. आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां ती खूब जुनी लायन आहा तेज्या जाग्यार नवीच लायन आमकां घालून दिता बेगिनांतल्या बेगीन म्हणून. आनी हांव हेही गोश्ट तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रुडंट मिडिया कडसून तुमी मातशी हायलायट करची जेणे करून हें काम बेगीन जावचें अशें म्हाका दिसता. स्ट्रीट लायटीचो प्रॉब्लम आसा. स्ट्रीट लायट आमचे फाटीं आतां 2 वर्सां जालीं होंडा IDCंतली एक स्ट्रीट लायट पेटना. आनी ह्या गोश्टीचेर सुद्दां आमी खुबदां आमचे GSIन उलयले, आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन उलयले, IDC कडेन उलयले. मागीर IDCन आतां पयलीं हे फिक्चर्स आनी लायट्स IDC मेंटेन करताले. फक्त IDC सगळें मटेरियल हाडटाले आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिताले आनी तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येवन ते घालताले. आतां तेंचे गव्हर्मेंटानसून अशें थरलां की IDC हे पळोवचें ना. आतां हे सगळें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पळयतलें आनी हे ठरोवन सुद्दां आतां म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं. पूण तेंचे ते प्रॉपर कम्युनिकेशन जावं लेटर वर्क जावंक नासलें. म्हणजे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूच IDCचे लायटी पळोवपाक जाय. आतां ते जाल्ल्या तेज्या उपरांत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान IDC कडेन तितले लायटींचे पयशे मागले. ते एस्टिमेट करून तांकां दिल्ले ते समवेअर अरावंड 9 lakhs जाल्ले. आनी हे IDCन तांकां बिफोर चवथीच्या पयलीं बिफोर सप्टेंबर तांकां पे केले. IDC एकावंटांतल्यान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या एकावंटान घातले. आनी ते लेटर सुद्दां आमी एक कॉपी फोटोकॉपी तेजी व्हरोन EEक दिली. EEन मागली की आमी बेगिनांतल्या बेगीन घालता चवथी कडेन बी काळोख आसचो न्हू म्हणून सांगलें. पूण कितें तें आजुनूय काम जावंक ना. आतां जेन्ना लास्ट 2 weeks बिफोर
IDCन परत मिटींग आसली हेजेर रिव्यू मिटींग आसली. त्या मिटिंगेक म्हाका IDCनसून कळ्ळें अशें की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा आतां ते कॉस्ट वाडला, तेज्या खातीर परत कॉस्टिंग करचें पडटलें, रिटेंडरींग करचें पडटलें. पूण आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली त्याच एमावंटान जितले पिक्चर्स तुमकां घालूंक मेळटा, जितले लायटी घालूंक मेळटा तितले तरी घाला. मागीर तुमचे पेपर वर्क आनी कितें आहा तें तुमी मागीर करीत बसा. कित्याक तुमी हे पेपर वर्क करून आमी कितले दीस सफर जावपाचे. आतां पयरचीच गजाल हांगासर भायर हे 70 एरिया आमचे सगळे झाडां जंगल कशें आहा, सोरोप बैलाक चावलो, पयर रस्त्यार बैल मरून पडलेलो. ते रस्त्यार काळोख इतलो आसा की तो त्याच रस्त्यार त्या बैलाच्या जाग्यार मनशाक चावलो जाल्यार कितें करतले. हे IDCनूच पयर पुरला ते बैलाक. म्हणजे इतले हांगासर सोरोप बिरोप आसता. पूण कोणाक हे लायटीचे पडलेले ना, सिरियसनसूच ना. 2 वर्सां लायट नासतना, एक पिक्चराचेर एक लायट नासतना दवरप इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हणजे सारकें वायट दिसता. आतां हांगा जे 1-2 कंपनीज आहा तेंचे बील सादारण हांवें पळयल्ले, एकट्याचे बील कोटीच्या वयर येता. म्हयन्याक लायटीचे बील कोटीच्या वयर. आनी आमची सगळीं पिक्चरां घालपाचो जे हे आहा ते 8 काय 9 लाख. आनी कोट्यांनी बील जेन्ना तुमकां भरता म्हयन्याच्या म्हयन्याक, तरी तुमी हे करिना, फॅसिलिटी दिवपाचे ना. हे वायट दिसता सरकाराचे. कित्याक बाकी आनी कांय कंप्लेंट्स ना. तशें ई सर जावं ए सर आमकां हेल्प करता, फक्त कितें तरी मनीस पावनात. गांवांनी लायन जी वयता थंय कितें इश्यू आसलो की हेच मनीस थंय वयता. आमी तेंचो प्रॉब्लम समजूंक शकता, पूण आमकांय जेन्युअन प्रॉब्लम आहा. लायट ना जाल्यार आमी कांयच करूं शकना. आनी हेजेर हायर ऑथॉरिटीज जे आहा, आमचे पावर मिनिस्टर जावं CM हेंच्यांनी बेगिनातले बेगीन लक्ष घालचें. कित्याक तेंच्यांनी लक्ष घातलें जाल्यार आमचें काम जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी हें काम हांव मागताच तुमी प्रुडंट मिडिया कडसून जावं न्ही म्हणून. प्रुडंट मिडियाचे देव बरें करूं म्हणटा. सो आमी आतां होंडा IDCन आसा. तुमची रायडल इंडस्ट्रीज कितें मॅन्युफॅक्चर करता तुमी? तर आमी हांगासर हांव तुमकां सगळ्यात पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आमचे हे प्रॉब्लम तुमी हायलायट करपा येयला म्हणून म्हणटा. तेन्ना सगळ्यात मेन म्हटल्यार कितें आहा, आमी एल्युमिनियम एनोडायझींग करता आनी पावडर कोटींग करता. तेन्ना आमचे बेजिकली चडशे आमकां प्रॉब्लम डेली अशें आमकां सफर करचें पडटा. मेन म्हटल्यार आमी जेन्ना एनोडायझींग करता तेन्ना आमकां उदकाची चड गरज आसता. तेन्ना चडशे प्रॉब्लम उदकाक लागून आसता. उदक आतां हार्डली आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार फ्रॉम म्हाका दिसता मे म्हयन्याच्यान ते टील डेट पर्यंत उदकाचो डेली हो इश्यू आहा. आमी साहेबा कडेन खूब फावटी उलयले, ते आमकां लॅटर करा आनी अशें ते म्हणटा ते. पण हरशीं पळोवंक गेलो जाल्यार तेंच्यांनी खंय तरी सिरियसली घेवन तो सरकार दरबारी हो प्रश्न तेंच्यांनी मांडपा जाय. आनी आमचे हे प्रॉब्लम जे बारीकशे आहा ते आमचे सॉल्व करपा. हांव मागता सरकार दरबारी आमचे साहेब जे फील्ड मॅनेजर आहा तांकां बी रिक्वेस्ट करता की हो जो आमचो उदकाचो जो प्रॉब्लम आहा तो बेगीनात बेगीन सॉल्व करचो. जे कितें आहा तें तांकां खबर आसतली, पूण उदक आमकां कंटिन्युअस आमकां उदक लागता आमच्या ह्या प्लांटाक लागून. तेन्ना उदकाचो प्रॉब्लम जाता. इवन एक फावटी अशी परिस्थिती जाता की उदक भुरग्यांक पिवपाक सुद्दां नासता. तेन्ना हांव मागता की उदकाचो हो प्रॉब्लम ह्या सरकार दरबारीन जाता तितले बेगीनात बेगीन सॉल्व करचो, इतलें हांव मागता. आनी आशा बाळगता हे आमचो प्रॉब्लम, आमचे जे समस्या जी कितें आहा ते सॉल्व करतले. सेकंड आमचो आनी मुद्दो आहा की तशेंच आमचे जे ह्या जो प्रोसेस आहा जो प्रत्येक मिनीट म्हणटा तशें आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसता. तेन्ना हो आमकां लायटीचो असो आमकां इश्यू आसता. तेन्ना जर आमी जो प्रोसेस जेन्ना चालू आसता तेन्ना लायट समजा कट ऑफ जाली जाल्यार आमचो जो प्रोसेस जो आहा तो ब्रेक जाता आनी आमकां परतून 1.5 वर फाटीं वयचो पडटा. हो आमचो चडसो प्रॉब्लम. हांव तेन्ना मागता की सरकार दरबारी की तेंच्यांनी हो लायटीचो इश्यू आहा तेन्ना ते तेंच्या ऑफिसान जे आहा ते बरे, जेंकां खरेंच नॉलेज आहा, जे म्हणजे ते फ्यूज गेलो किंवा हे जाल्यार सगळे अटेंड करपी तेंच्यांनी हो बऱ्या मनशाक थंय दवरून केन्ना केन्ना अशी परिस्थिती थंय कोण नासता तेन्ना समजा लायट गेल्यार कोण नासल्या कारणान तो जो इश्यू आहा तो बेगीन सॉल्व जायना. तो प्रॉब्लम डिले जाता, बरोच डिले जाता. तेन्ना हांव मागता की बरे जाणा जाल्ले जाणकार मनीस तेंच्यानी थंय दवरचे, जेणे करून तांकां फ्यूज घालूंक कळटा किंवा कितें जालें जाल्यार फुडें फॉरवर्ड करून तो प्रॉब्लम बेगिना बेगीन सॉल्व करपा जाय. हे हेतून हांव मागता आमचे JE साहेबा कडेन हेचेर लक्ष घालचें आनी सरकार दरबारी हांव तेंच्यांनी हो प्रश्न जो लायटीचो आहा डेली असो म्हणजे चडांत चड असो ट्रिपींग आसता.
तेन्ना आमकां सदां आमकां सफर करचो पडटा. हांव मागता हो तेंच्यांनी हो प्रॉब्लम जो आहा तो बेगिना बेगीन सॉल्व करचो. तुमकां सबस्टेशन ना हांगा सब स्टेशन ना तेंच्यांनी आमची मिटींग जाता एवरी मंथ मिटींग जाता. आमी आमचे प्रेसिडेंट आहा ब्लॅक साहेब तेंचेर हो इश्यू हें केला फुडें रेज केला. आतां पळोवया केन्ना जाता तो. तेन्ना म्हणटा हे जर सब स्टेशन जात जाल्यार वेल एंड गूड जातलें. कित्याक होंडा एरिया जर पळोवपाक गेली जायत जाल्यार होंडा एरिया अडवयच्या पोतान ते होंडा किंवा ते आमचे लास्ट भुईपाल ते आमचे ते सोनशे ते वटेन अशी नारायणनगर सगळी व्हडली एरिया आहा आनी खूब गरज आहा हांगा सब स्टेशनाची. तेन्ना हांव मागता की सब स्टेशन जायत जाल्यार हो डेलीचो लायटीचो जो इश्यू आहा तो कायमचो सॉल्व जातलो. हांव मागता सरकार दरबारी तेंच्यांनी हो प्रयत्न हो जो प्रॉब्लम जाला तो टॉप मोस्ट हेजे प्रायोरिटीचे घेवचो सॉल्व करपाक प्रयत्न करचो. तुमची इंडस्ट्री कंटिन्युअस चालू आसता म्हणजे 12-24 वरां किंवा कितली वरां आसता तुमची? आमचे आतां कशें आहा आतां पयलीं जर पळोवपाक गेल्यार आतां एनोडायझींगच्या हितून आतां पावडर कोटिंग गेल्या कारणान आमचो एनोडायझींग मातसो कमी जाला. पण आमकां एनोडायझींगाक आमकां उदक चड प्रमाण लागता. तेन्ना आमची फर्स्ट शीक चलता ती फर्स्ट स्टेप जाता आमची. ओके मागीर हांगासर स्ट्रीट लायटीचो इश्यू आसा किंवा ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज ज्यो इंडस्ट्रीनी जाय पडटा ट्रॅवल करपाक किंवा जेव्हा कामगार सुट्टा तेन्ना ते हांगासर तुमकां भितर इंटरनल ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज आसा IDCच्या भितर? ना आयडीच्या भितर अशें ना. स्ट्रीट लायटीचो प्रॉब्लम म्हणत जाल्यार तुमी आसा. आतां म्हाका दिसता लागीं म्हाका दिसता हार्डली म्हाज्या पळोवण्यान जाल्यार 2 वर्सां तरी जातली स्ट्रीट लायटीचे रातचे खूब काळोख आसता. म्हणजे बरोच इश्यू आसता. आतां पळोवंक गेल्यार रोडाची परिस्थिती एकदम गंभीर परिस्थिती आहा. तेन्ना रोडचो हांव मागता की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हो करचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक प्रयत्न करचो. ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज आसा? ट्रान्सपोर्टेशन ना आमकां आमी कितें करता चडशे मोस्टली भुरगे आमचे वर्कर्स किंवा ह्या ते सगळे आपले बायक घेवन येतात. गार्बेज कलेक्शन हांगा जाता? गार्बेज कलेक्शन जायना हांगा. गार्बेज कलेक्शन जायना. तुमच्या इंडस्ट्रीची पावर कन्जम्पशन कितली आसता? आमचे 38 HP आहा. 38 आणि जेन्ना तुमचं खंयचं जेन्ना काम रावता आणि तुमचं परत स्टार्ट जाता अप्रॉक्सिमेट लॉस बी कितलो जाता कितें आयडिया आसा? लॉस बी म्हणजे कितें आमकां मेन म्हटल्यार टायमींग आहा. लॉस प्रॉफीट आमी हें करता मागीर पूण आमकां मेन म्हटल्यार टायमींग. आमकां 1-1.5 वर परतून फाटीं वचचो पडटा. तो मोठो प्रश्न आहा की आमच्या टायमिंगाचेर समजा तो आमचो जो प्रोसेस चालू आसतना जेन्ना हें जाता तेन्ना ब्रेक जाल्या कारणान आमकां रिवर्स परतून रिप्रोसेस करचो पडटा. इन्वर्टराक बी तुमी केन्ना अप्लाय बी केला किंवा विचार केल्लो? आमी तशें कांय हें करूंक ना. पूण पळोवया इन फ्युचर आमकां अशेंच हे प्रॉब्लम सॉल्व जायना आमकां कितें करचें पडटलें. आमी आयज असले होंडा IDC हांगासर आनी हांगासरले इंडस्ट्रीज आमी आयज भोंवले. फाटल्या वाटी जे प्रॉब्लम्स आसले तेंचे ह्या फावटी मातशे कमी जाले अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलें. तशेंच हांगासर जे रस्त्याचें काम आसा जे तुमी पळोवंक शकता की रस्ते खणलेले आसा सद्याक रस्ते फुटलेले आसा रस्त्याची कंडिशन हांगासर बरी ना. त्या बद्दल आमकां प्रेसिडेंटांनी सांगलें की ह्या रस्त्याचें काम थोड्या दिसांनी चालू जातलें आनी हांगासर कॉन्क्रिटाचो रोड जातलो. सायडीक जी फुटपाथ जी हालींच बांदल्या हेच्या पयलीं ती फुटपाथ नासली ती हालींच बांदून काडल्या. कॅन्टीन फॅसिलिटीज परत सुरळीतपणे चालू जाल्या आनी तेच्या कारणान जे हांगासर काम करपी आसा तांकां त्या कॅन्टिनाचो लाभ घेवपाक मेळटा. परत एक फावट आनी एका ग्रावंड रिपोर्टान मेळ्या. तो पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.